प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 12 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 12 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण हे सगळे जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकुणीन घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली. म्हजे विशीं गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदी फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळी तुमचो द्वेष करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन कोश्ट आनी दुमाळो विशीं आमकां पयलेंच सांगता. आनी बाबणीनो आमी सगळीं जाणो जेजून आमकां सांगलां की तो येवच्या आदीं खऱ्या भावार्थींक खूब कोश्ट आनी दुमाळो भोगचो पडटलो. जो कोण देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, एक भावार्थी देवाचें उतर करता, ताका दुमाळो आनी कोश्ट सोंसचे पडटलेच. आनी भाव भयणीनो हें अशें कित्याक घडटा आनी जेजू आमकां पयलेंच हें कित्याक सांगूंक सोदता हाका कारण आहा. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो कोण भावार्थान चलता, जो कोण देवाची खोशी करता, तो आतां संवसाराचेर आड येता. तो संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना. तांचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो आतां जो कोण संवसाराचे रिती प्रमाणे चलतात, संवसाराच्या रिती प्रमाणे चिंतता तांचेर आड येता. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या संवसाराचे रिती प्रमाणे चलपाक न्हय. देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी जें देवान सांगलां तें करूंक जाय. एक उदाहरण दिता. आतां आमकां समजा आमची कामां करूंक जाय आनी तिचोर कामां करपाक खूब वेळ वता. कित्याक तिचोर लोक दुडू घेतात, लोक कितें म्हणटात तें तांकां दुडू भरचे पडटात आपल्या तुजें काम करपाक. आनी जेन्ना आमी दुडू दिता आनी आमचें काम करून घेता, आतां ती जावन आसा देवाची खोशी ना. पूण आमकां जाय तें काम केल्लें आमच्या खोशी प्रमाणे, आमकां जाय तें आयज करूंक. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुडू दिता, कोण आमचें काम करता आनी तें सगळें आमचें काम जाल्या उपरांत आमी तें सगळें आतां जें करूंक जाय तें करता. आतां तो वेळ घडयेक देवाचो वेळ न्हय. देवान तो वेळ आमकां दिवना. कित्याक खूब वस्तू ज्यो देव आमकां सांगता करपाक त्यो सगळ्यो तयार करता. आमकां ती सजमणी ना पूण देव जाणो. आनी जेन्ना आमी ते दुडू दिवन कोणाक बेश्टे गुड्डो घालून आमी तें काम करता, आतां आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, देवाच्या वेळा प्रमाणे चलना. आनी आतां कितें जाता भाव भयणीनो, जें आमी काम करता आतां तें आमी देवाची खोशी करिना. आनी आतां आमचेंच करून आमी आतां देवाची खोशी करूंक आनी बरें देवाच्या राज्यान हाडपाक आमी चिंतिना. पूण जो कोण आतां देवाच्या रिती प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो आतां कोणाक दुडू दिना, फारीक करिना. तो रावता केन्ना म्हयने वर्सां. त्या वेळार जेन्ना तो रावता, भावार्थान रावता, आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, देव आतां सगल्यो वस्तू सगल्यो वाटो तयार करता. वेळ लागता पूण आमी आमची खोशी करिना, आमी देवाची खोशी करता. म्हणटच जेन्ना आमी देवाची खोशी करता खूब लोक आमकां म्हणटा हो दुडू दिना, हाका आनी थोडो वेळ धरया.
हाची कागदां आमी फुडें पास करची ना, हें ताका करूंक दिवची ना, ती सोजमतात की ती आमकां त्रास करतात. पूण जेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन देव काम करता, केन्ना कितले फाटी कायदो बदलता आनी आमकां आतां फायदो जाता. म्हणटच आमी जेन्ना रावता आनी आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना, आमकां दुमाळो येता, लोक आमकां कश्ट करता, लोक आमकां त्रास करता, पूण देव आमकां केन्नाच सोडिना. कित्याक जें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करता, वेळ लागोतूय जाल्यार आतां तें आमी देवाची खोशी करता आनी देवाच्या राज्यान जेन्ना आमी काम करता, दुमाळो खाता, कश्ट भोगता, पूण भाव भयणीनो, एक दीस आमी देवाचें उतर पाळलां म्हणून, देवाची खोशी केल्या म्हणून आतां आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावता. ना तर भाव भयणीनो, जो कोण चिंता अरे बाबा हे लोक सगळे सांत, तांकां जाय करपाक आपल्या रिती प्रमाणे, तांकां जाय करपाक देवाच्या उतरा प्रमाणे, तांकां जाय हे देवाची खोशी करपाक, तांकां जाय अशें करपाक तशें करपाक, पूण ती म्हणटात आमचे कडेन दुडो आहा, आमकां नाका रावपाक, आमकां जाय आतां करपाक. आनी भाव भयणीनो, हें करूनय आतां कसलोच देवाच्या राज्यान फायदो जायना आनी आमी आतां जें कोत्ता मेलिल्लीं कामां कोत्तात, इंग्लिशीन ताका म्हणटात डेड वर्क्स म्हणटा, आनी कोणाकूच कसलोच फायदो जायना, देवाच्या राज्यान लोक भितर सरना. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी देवाची खोशी करूंक पावना, तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. जें आमकां पवित्र आत्मा सांगता तें आमी करुया. दुमाळो येत, कश्ट येत, त्रास लोक आमकां करीत, पूण आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देव आनी पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या मोगान भरता, आपली कृपा दिता. आनी शेकी भाव भयणीनो, आमी देवाची खोशी करून आतां सर्गीच्या राज्यान दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवंक, दुसऱ्यांक जेजूचें राज हाडून, देवाच्या राज्यान हाडून आमी आतां देवाचें राज फुडें सरपाक पावता. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.